दीस आयतार ऑक्टोबराची 12 तारीख 2025. साध्या काळाचो 28वो आयतार. पयलें वाचप रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 5 वळ 14 तावन 17 पर्यंत. तवळ सिरियाचो कोटकार नामन जॉर्दानान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगले प्रमाणे 7 फावटी न्हंयेत बुडलो. ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारासोबे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावून ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायेलान शिवाय हेर खंयच देव ना म्हणून हांव आतां जाणा. दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्वीकार कर. एलिशान जाप दिली, हांव सेवा करतां त्या देवाच्या जिवाचो सपूत, हांव कांयच स्वीकार करचो ना. नामनान ताका आग्रो केलो पूण ताणें ती इन्कार केली. नामनान म्हळें, तूं ती स्वीकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 चाकरांचेर व्हरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकाक परवानगी दी, कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे मोडपकार. कीर्तन 98 1 2 तावन 3 आनी 3 तावन 4. श्लोक. सर जनांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर जनांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्व जनांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. प्रितुमेचेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यांनो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हर्सिया. श्लोक. सर्व जनांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. दुसरें वाचप. सांव पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 2 वळ 8 तावन 13 पर्यंत. बोव मोगाच्या पुता, मेल्ल्यांतलो उठयल्लो जेजू ख्रिस्त दाविदाच्या संततेचो म्हणून उगडास कर. ही हांव परगट करता ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाळान सयत हांव रावचें पडटा, पूण देवाचें उतर सांखळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां तें सगळें देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसतां. जेजू क्रिस्तांतय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर ताणें सासणीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताचे सवें मेल्याव जाल्यार ताचे सवें जियेतल्यांव. अखेर पर्यंत थीर रावूंक जाल्यार ताचे सवें राजवड करतल्यांव. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देवाचें उतर हें, देवाचें मोडपकार. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. सर्व घडितांनी देवाक अर्घ दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे थावन हिंस देव विसारता. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सांव लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 वळ 11 तावन 19 पर्यंत. जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 जाण कोटकार ताचे मुखार मेळ्ळे.
पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णित पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळान सर पडोवन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय पाटी येवंक देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धन चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. उपकार आठोवचे, दिनवास पाठोवचे आमी ल्हान तावन शिकल्या, पूण व्हड जावन येतना विसरता. जर आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगती नियाळून पळयल्यार जायते फावटी आमी ताका महत्व दिना. आमचे लागीं आसलेल्या वस्तूंचो वा व्यक्तीचो महत्व आमकां ते सांडून गेल्या वेळार मात्र समजता. 10 जाणां कोडकारांची जिणी असो संदेश आमकां दिता. कोड्याच्या पिढे वरवीं त्या कोडकारांनी आपणाचें म्हणलें सगळें होगडायिल्लें, कुटाम, घर, इश्ट आनी हेर. जेजून तांकां केवल पिड्यातावन गूण करुना, पगार, समाजेन परत स्थान मान फावो केलो. पूण तांचे पैकी केवल एकलो उपकार बावडूंक पाटी आयलो. हर एक फावटी आमी उपकार बावडटना आमचीं बेसांवां आनी आमचो संतोश दोडतो जावंक पावता.